दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनल वीक्षण करत्या सर वीक्षकांक विनोद गंगोडे सर प्रणाम आणि मोगासर नमन. मोगाच्यान परत एक पोटी एका विशेष कार्यक्रमाद्वारे आम्ही सांगत मेळोवंक म्हाका वर्तो संतोष भोगता. आणि आज काजारी जिणे विशयात एक विशेष रितीचे कार्यक्रम तुमचे मुखार सादर करूंक आमकां वर्ती गाजोसकाय दी जावन आसा. काजारी जिणी कुरपेचे दार आनी बेसांवाचो शिवर भोव अपुरबायेचो हो विशय आज तुमच्या मुखार आमी सादर करता. आनी आज ह्या विशेष विशयाचेर विशेष माहिती आनी जाणवाय दिवंक आमचे मदें हांगासर दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या स्टुडियोंत हाजीर आसात मानादीक डॉक्टर सिस्टर ज्युडी लुईस. मानादीक डॉक्टर सिस्टर ज्युडी लुईस हाची वळख हांवें येदोळस तुमकां करून दिल्या. कित्याक म्हळ्यार एका म्हयन्या पयले भोव अपुरबायेच्या एका कार्यक्रमाक ती आमचे संगी हांगासर हाजीर आसली आनी ते कार्यक्रम तुमकां सबाराक ते पसंत जाले. पूण जे कोण नव्यान हे कार्यक्रम आज पळयतात तांचे खातीर मानादीक डॉक्टर ज्युडी लुईस हाची वळख करून दिवचें वर्ते गरजेचें म्हणून म्हाका भोगता. मानादीक डॉक्टर सिस्टर ज्युडी लुईस अर्सुलायन फ्रांसिस्कन मेळांत आपली समर्पित जिणी ती जियोन आसा. प्रस्तुत संपूर्ण काउन्सिलिंग सेंटर बोलार हांगासर क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट जावन ती मोलादीक सेवा दिवन आसा. संपूर्ण काउन्सिलिंग सेंटर मंगळुरांतल्या बोलारांत अमोलीक सेवा समाजीक भेटोवन आसा. सिस्टरांनी चलोवचें एकमात्र काउन्सिलिंग सेंटर तें जावन आसून मानादीक बायल लेनिटा डिसोजा हिणें ह्या सेंटराची सुरवात केली. आनी हे मिसांव उपरांत मानादीक बायल रिटा वास हिणें मुंदरून व्हेलें. आनी उपरांत मानादीक बायल लिली फर्नांडीस हिणें ह्या येवजणाच्या बांदपाक नवें रूप दिलें. प्रस्तुत भोव वर्ते मिसांव ह्या सेंटरांत रावन थंयसर समाजीक लाबोन आसा आनी सबारांक तांच्या जिवितांत गरजेक जाय तितली माहिती थंयसर मेळोन आसा. आनी ह्या सेंटरांत फाटल्या सबार वर्सां जावन आमची डॉक्टर सिस्टर ज्युडी लुईस तिची मोलादीक सेवा थंयसर ती भेटोवन आसा. आनी आज डॉक्टर सिस्टर ज्युडी लुईस सर्व आमच्या वीक्षकाच्या नांवी सर्व आमच्या दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या वीक्षकाच्या नांवी तुमकां ह्या अपुरबायेच्या कार्यक्रमाक मोगासो येवकार आमी आशेता. देव बरें करूं. सिस्टर, एका म्हयन्या पयले तुमी हांगासर आयिल्ल्यात. से नो टू सुसायड भोव अर्थभरीत कार्यक्रम आमी हांगा तावन प्रसार केल्ले. सबारांनी तांची शाबासकी आनी मेसवणी ताका दिल्या. सबार फोन कॉलां म्हाका आयलीं. तुमकांय जाय तितले कमेंट्स आयल्यात. तुमकांय कॉलां आयली येवंकी पुरो. पूण ह्या पयल्या कार्यक्रमा विशयांत तुमचे अभिप्राय कितें आनी तुमकां कशें भोगलें? लोकांतावन तुमकां आयिल्ली प्रतिक्रिया कशें? त्या मरिफात सबार जाणांनी सडीत माहीत जायचे म्हणून फोना मुखांतर अभिप्राय उसारले आसा. आनी सडावतू सबार जाण आमच्या संपूर्ण काउन्सिलिंग केंद्राक जात कात भेद नासतना येवन भेट दिल्ली आसात. भुरगीं एप्टिट्यूड टेस्ट करच्या खातीर आमच्या संपूर्ण काउन्सिलिंग केंद्राक आयल्यांत. आनी हे पुरा दिव्यवाणी चॅनलाद्वारे जालां. तुमकां हांव आभार मानतां आनी दिव्यवाणीच्या चॅनलाच्या कारभाऱ्यांक देव बरें करून दी म्हणून बरें आशेता. देव बरें करूं सिस्टर. तुमच्या अभिमानाक आमी तुमकां रणी जावन आसा. सिस्टर, आतां आमी सकट जाणाव हें वर्स कुटुंबाचें वर्स. कुटां पडटना आजकाल ह्या विशयांत गंभीर रितीन चिंता पाठोवचें वर्त्या गरजेचें म्हणून म्हाका भोगता. देखून आज आमच्या कुटुंबाची परिस्थिती कशी आसा? तुमच्या अनुभवा प्रकार तुमचे अभिप्राय आमच्या वीक्षका संगी तुमी वांटून घेया. कुटाम एक वर्तें देणें ताचो मोग वांटूंक, कुरपेन बरोवंक आनी एकामेकाच्या बांदांत दादोसकायेन जियोवंक. कशें पवित्र सभेंत कुटाम एक परजळीत नकेत्रली तशेंच समाजांत एक बऱ्याचशा गुणाचें बिडार जावन आसा. आतां आमी एक सांगणी आसा. हर एका पोळ्यांत बुराक आसात.
तशेंच कुटुंबांत समस्या नातलें कुटाम ना. आतां हे समस्या येता आसतना कशें मुखार सोन वेचचें म्हणलें तें प्रमुख जावन आसा. आमी आतां फुटबॉल खेळटाना आमी बॉलाक मात्र मारता, मैदानाक खोट घालिना. तशें समस्या आयिल्ल्या वेळार आमी म्हजी बायल बरी न्हय, भुरगीं बरीं न्हय, म्हजो घोव बरो न्हय म्हणल्यार समस्ये परिहार जायनात. बागार समस्ये एकामेका घोवान आनी बायलेन सांगातां बसून उलय जाय पडटा. अशें कश्ट संकश्ट येताना घोवान आनी बायलेन बसून चिंतन मंथन केल्यार कुटुंबा जिवितांत एक माया मोग हाडूंक आनी कुटुंबा जिवीत एक बरें पाळणें करून घेवी येता. कुटुंबा जिवीत निजायक एक वर्ते देवाचें बेसांव हे थोडंसं तुमी आमकां ह्या विशयांत एक फावंडेशन दिलें. पूण कुटुंबा जिवीत आमी चिंतलें इतलें सुलभाचें न्हय. कित्याक म्हूण सांगल्यार एक घोव एक बायल दोगी जाणां विभीत दोन सैबाची सांगाता जिवीत जियेतना थंयसर समस्या उत येतातच आनी कुटुंबा जिविताक एक फूट येता. पूण त्या कुटुंबा जिविताक येवचे फूट खंयच्या रितीर येवंक साध्य आसा? आज साबार कारणां खातीर कुटाम फुटोन आसा, रडोन आसा आनी थोडीं गुप्पीतपणान रडोन आसात आनी थोडीं वडावन बोबाट घालून आसात. आतां म्हज्या ह्या साबार दिसांच्या कावन्सिलींग क्षेत्रांत साबार लोक वडिलां आनी भुरगीं आयलात आप्तसला काण घेवच्या खातीर. आनी हातून कुटुंबा जिवितांत फूट साबार कारणां खातीर जावन आसा आनी तीं कारणां ही जावन आसात. पयल्यान पयलें तुमकां सांगचें तर दुबाव. ह्या दुबाव घोवान बायलेचेर आनी बायलेक घोवाचेर. आनी ह्या दुबावाक प्रमुख कारण जावन आसा मोबायलार आयिल्ल्यो मॅसेज्यो आनी धाडच्यो मॅसेज्यो. आनी आतां तुमकां गोत्त आसा एक पटीन दुबाव घोवाच्या आनी बायलेच्या मोतींत रिगल्यार तो काडूंक बारीच कश्ट. हो दुबाव फेविकोल लागल्या बरें शिरकूनच आसता. कुटुंबा जिवितांत विश्वासपण भोव गरजेचें जावन आसा. आतां चूक घडला जावंक पुरो या घडोवंक पुरो, पूण एकामेका ती चूक तिदवून कुटुंबा जिवितांत परत्यान बरी जिणी जियेल्यार कुटुंबाचें जिवान एक सल्वसांव हाडूंक साध्य आसा. आनी एक कारण जावन आसा हावभाव, हें इगो म्हणटा. आतां हांव सोबीत आसां, हांवें सांगिल्लेंच जाय आनी म्हज्या न्हवऱ्यान हांवें सांगिल्ले कडेन आपोवन व्हरी जाय. आतां एक जेवणाक वचचें जाल्यार म्हाका एंत हॉटेलाक आपोवन व्हरी जाय आनी म्हज्या कडेन दुडू आसा, म्हाका काम आसा. अशें हट्ट करून जियेल्यार कुटुंबांत संतोशान रावूंक जायना. ह्या कुटुंबांत फूट येता. आमी थोड्या फावटी एकामेका सुदारसून व्हरचें पडटा. आतां सदांच आमी मांस मसलेंत जेवल्यार एक फावटी म्हणी आमी पेज आनी चटणी करून जेवल्यार तें जिवाकी बरें लागता. आनी एक कारण कितें म्हळ्यार हेरांचो स्पर्धो. साबार फावटी बायलांनी सांगचें आसा म्हज्या शेजाराक तें आसा, म्हज्या शेजारा हें आसा, आमच्याय घरांनी हाडूंक जाय म्हणून. घरांत दुडू ना जाल्यार पयशे नात जाल्यार आमच्या घरांत वस्तू जाय. रीण काण जावं दी, लोन काण जावं दी, वस्तू हाडिजे म्हणटात. अशें घोवाच्या वयर वत्तड पडटा आनी साबार जाण दादले मनीस तांचे घोव येवन तांच्या मानसीक पिडेक वळख जावन आप्तसला काण घेतले आसात. आतां ह्या सगळ्या कारणां खातीर साबार काजारां कोर्टींत विच्छेदन करूंक मुखार आयलात. तांची काजार जेणी बऱ्यान जियेल्यार समस्या परिहार करूंक जाता. हाका जायचे सहकार आनी बरें मोन. आनी एक कारण जावन आसा कितें म्हळ्यार घरांत दुसरी आसूंक नजो. ओके, येणें काजारा पयलेंच कंडिशन पडटा. आवय बापूय आसूंक नजो. आवय बापूय आसल्यार आमी दुसऱ्या फ्लॅट करून रावया, तांच्या वांगडा रावचें नाका. ओके. आनी एक कितें आसा गे म्हणल्यार घर हळडेंत आसूं नजो, विलेजेंत आसूं नजो आनी कार वचोंक मारोग ना विलेजेंत घर केल्यार. त्या देखून सिटींत येवन रावया म्हणून.
आनी एक कारण आसा, काजार जाल्या तक्षण भुरगीं नाकात. भुरगीं आसल्यार भोंवक वचोंक जायना. हे सकड आतां आमी आमचीच परिस्थिती पळयल्यार, आमच्या आवय बापायन अशेंच चिंतल्यार आमची परिस्थिती खंय आसतली आनी आमी खंय आसत्या. त्या देखून हे सकड आमची परिस्थिती पळोवन आनी आमची वास्तवीक परिस्थितीक आमी विसरूंक नजो. एकामेकाक सुदारसून आदारसून सुखी कुटुंब बांदूंक प्रयत्न करी जाय. आनी एक कारण जावन आसा काजारी बायलो संबंद. आमी सर्व सामाजीक जिवी. आमी एकामेकाच्या वळखीन एकामेकाच्या इश्टागात्यान जियेता. पूण काजार जाल्या नंतरय वच्चो इश्टागात आनी इच्चो सळावळो आसूंक नजो. इश्टागात आसचेत, पूण काजार सक्रामेंताक फूट येवच्या बरी, या काजारी जिवीत पाड येवच्या जावच्या बरी इश्टागात करूंक नजो. काजारी बांद पवित्र बांद. या बांदपांत कोणाकच अवकाश ना. बागार एका दादल्याक आनी एका स्त्रियेक ह्या काजारी बांदपांत कोणाच प्रवेश जावंक नजो. एक कूड, एक आत्मो आनी एक मौन म्हणून काणगी जाय. अशें एकामेका विश्वासपणान जियेजे आनी बरवसो तांच्या मदेगांत आसाजे. आनी एक कारण जावन आसा एकामेकाक वेळ ना. आमी आमच्या मोबायलार दिवचो वेळत घोवा बायल्यान एकामेकाक वेळ दिल्लो जाल्यार कुटुंबांत समस्या येनात, कुटुंब बरें जाता. आजकाल आमकां आमच्या इश्टागते कडेन इश्टामंत्रा कडेन उलोवंक वेळ आसा, सिरियल पळोवंक वेळ आसा, भोवंक वेळ आसा आनी जेवणाक वेळ आसा. पूण घोवाक आनी बायलेक एकामेका उलोवंक वेळ ना. अशें काजारी जिवीत लाचार जालां. ही सर्व कारणां खातीर आज काजारी जिवितांत फूट आयला म्हणून सांगयत. बोवापुरबायेन ती फूट कशी येता आनी ताचें कारण कितें, ताची मुळां, ताची पाळां हर एक उस्तोर आमच्या विक्षका मुखार तुमी वर्ती जाणवाय दिल्यात. सिस्टर, आतां आनी एक विशय, आधुनीक जिवनाची परिस्थिती आमी पळयतना एकल्यान कामाक वचून जोड जावची तसली वेवस्था परिस्थिती आतां ना. देखून घोव कामाक वेता, बायली कामाक वेता. अशें दोगांनी कामाक गेल्ल्या त्या वेळार तांचे मदें संवाद करूंक, तांचे मदें संवाहन करूंक, उलोवंक तांकां वेळच आसना. असल्या परिस्थितीर घोव बायलांनी दोगांनी कामांत मग्न जाल्ल्या त्या घडये तांचें काजारी जिवीत भागोवन येवचें या वीक जावचें साध्यते आसा की? ह्या आधुनीक काळार सर वस्तू म्हारगायेच्यो जाल्यात. त्या देखून दोगांयनी काम करचें भोव बरें. आतां ह्या दोगांयनी काम केल्ल्या निमती तांच्या कुटुंबा जिवितांत संतोश चडटा. ह्या आधुनीक काळार वस्तू सकड म्हारगायेच्यो जाल्यात आनी ह्या खातीर दोगांयनी काम करचें भोव बरें. पूण म्हजें काम म्हज्या काजारी जिविताक एक आड येवन वचो. ओके, बागार तें एक पुरक जायचें, सपोर्टीव जायचें. त्या देखून दोगांयनी काम करन कुटुंबांत संतोशूय चडटा आनी एकामेका एक बरें जिवन जिवंक आनी समाधानाचें जिवन जिवंक शकता. सिस्टर, आतां तुमी सांगलें दोगांनी काम करचें निजायकी आजकाल गरजेचें, कित्याक म्हळ्यार म्हारगाय चडोन आसा आनी बरें एक सोबीत कुटुंबा जिवीत जिवंक पयशांची गरज आसा. पूण हें कामूच तांच्या जिविताक आड पावचें साध्यते आसता. कित्याक म्हळ्यार ताकडे तो सांग पूण आसा ताणें ऑफिसांत दफ्तरांत काम करतात आनी तेंचं काम घेवन घरा आयल्या उपरांत घराय तेंचं काम बंद धरून वेल्यार तांच्या कुटुंबाची परिगत, तांच्या काजारी जिविताची परिगत कशी आसता? घोव बायलां ऑफिसांत काम करतात आनी सबार फावटी हे घोव बायलां ती ऑफिसांत घरा हाडटात. अशें आसतना तांकां समजायचें ऑफिस आनी घर हाचो व्यत्यास समजूंक जायचे. आतां घरा एकामेकाक दिवचो वेळ जावन आसा तो पवित्र आनी मोलादीक वेळ. एकामेकाच्या कामांत हात दिवन जियेल्यार तें काजारी कुटुंबच, काजारी जिवीतच सर्क करियत. आनी एक कुटुंब म्हणटा आसतना घरच्या कामांत लज ना. तें जावं पुरो रांदपाचें,
ह्या भुरग्यांक शिकोवचें हें कसलेंय काम जावं पुरो एकामेकाक सुदारसून घोवान आनी बायलेन तें घरचें काम करूंक साध्यता आसा. काजारी जिवितांत समस्या येवचें आयल्यार येतात आनी ते सुलाभ, पूण ते परिहार करूंक बारीच कश्ट. अशें आसतना ल्हान समस्या येताना घोवान आनी बायलेन बसोवन पयलें उलयचें. आतां ल्हान समस्या येताना परिहार करूंक साध्य आसात, पूण हे समस्या न्हिदूंक वेळच्या पयलेंच घोवान आनी बायलेन बसोवन तें परिहार केल्यार रातीन बरी न्हीद पडटा. नाजाल्यार कुडीची भलायकी बिगाडटा, रातीक न्हीद पडना आनी मानसीक वत्ताड पडटा आनी न्हीद नासतना मस्त जाणां मानसीक पिडे वळख जाल्ली आसात. आनी एक जर तर घोवान आनी बायलेक समस्या परिहार करूंक जायना, ताणें सायकॉलॉजिस्टा कडेन वचून फॅमिली कावन्सिलींग काण घेवचें भोव गरजेचें. सबार फावटी दादल्या मनशां जावं दी या बायल मनशां जावं दी येवन सांगतात, म्हजी बायल उलयलेंच उलयता, जरयलेंच जरयता म्हणून. तशेंच गोवी तडेपटी तशें करतात, हाका आमी नॅगिंग स्वभाव म्हणटा. अशें आसल्यार कुटुंबांत कोणाकच कोणीय पसंत करना आनी कोणाकच संतोशान जिवंक साध्य ना. आता येदोळच तुम्ही सांगले ह्या विशयात भोव एक विशेष रितीचे एक वातावरण थंयसर घरांत भुरग्यां मदें आवय बापा मदें थंयसर सुरवात जाता आनी भुरगीं आवय बापायचो मोग आशेतात. पूण असल्या समस्याक लागून भुरग्यांक आवय बापायचो मोग मेळनासल्या त्या एका घडये हाचो परिणाम कुटुंबा जिवितांत आनी तशेंच ताच्या आवय बापायच्या काजाऱ्या जिवितांत कसो घडटा. आवय बापाय ऑफिसांत काम करतात आनी ऑफिसांतून घरा येताना आवय बापायक पुरो सण जाता. घरचें काम आसा जावं पुरो रांदपाचें या हेर राटावळ आसतात. तवळ भुरग्यांक पळोवंक भुरग्यां कडेन तांकां एक वेळ दिवंक पावना. अशीं भुरगीं तांच्या इतल्याकच आसतात, जावं पुरो मोबायलाचेर या हेर इलेक्ट्रॉनीक वस्तूचेर आसतात. हे कुटुंबादारांनी समजून काण घेवची, भुरग्यांक कसो मोग दिजे आनी कितलो वेळ दिवंक जाय म्हणून ह्या कुटुंबादाराचो कायदो जावन आसा. आतां आवय बापायचो भुरगीं मोग आशेतात. नेण्टली भुरगीं ताका संवसाराचें कांय परिज्ञान आसना. आवय बापायचो ताका मोग मेळनासल्या घडये तो मोग दुसऱ्या वस्तूंतून मेळटा की म्हणून तांणी सदना करूंक सुरू करतात आनी हाचो परिणाम जावन दुसऱ्या वायट विशयाक वेचे साध्यता आसा आनी तांणी गुलामपणांत तांणी वळवडचे साध्यताय आसा. देखून असल्या परिस्थितींत भुरग्यांक गुलाम करून घेवची तसली खंयचे सकट वस्तू आसात. भुरग्यांक आवय बापायचो मोग मेळना तर अस्वाभावीक वातावरणाक शिरकातात. भुरग्यांक इलेक्ट्रॉनीक वस्तू हातांत मेळ्ळा तक्षण तांचो संबंदी मिशनां बरी जाता. ओके. अशें जाताना भुरग्यांक खंयचेच जीव आसना. खंयच्या वस्तूची वयर मग्न आसतात आनी सदावत आवय बापायन म्हज्या कडेन येवन सांगचें आसा, म्हजीं भुरगीं मोबायल काण घेवन कुडांत बसतात, तीं भायर येनात. अशें आसतना भुरग्यांक आवय बापायचो संबंद आसना आनी आमी सांगूंक जाय आवय बापायक भुरग्यांचो मोग करा. आनी हिंच भुरगीं व्हड जावन काजार जाताना हेंच संबंद ती सुरू करतात. त्या देखून आवय बापायन भुरग्यांचो मोग करीची आनी तो वळू भुरगीं आवय बापायक तांच्या उतर प्रयार मोग दितात. आनी आतां तुमी सांगलें खंयच्या संगतीन सकड गुलामपणान शिरकातात म्हणून. आवय बापायचो मोग, वेळ, समाधान तें मेळना तर भुरगीं आडवाट्याक वेतात आनी वेगवेगळ्या गुलामपणान शिरकातात. आनी हाका सबर कारणां आसात. जावं पुरो मादक द्रव्याचें गुलामपण, पाड इश्टाघात आनी विपरीत पियोवणें, लैंगीक सडिलाय, काजारी भयलो संबंद, काजारी जिवनांत विश्वासपण आसना आनी कामांचो दबाव आसता. ह्या सकड गुलामपणांत आजकाल भुरगीं शिरकोन आसतात. हांवें जाणो आमच्या कुटुंबा जिवितांत भुरगीं देवाचें देणें
आनी आमच्या कुटुंबांत एक भुरगें येताना आवय बापूय त्या भुरग्या विशयांत जायत तितले चिंतात ताच्या कुटुंबांक देवाक दिल्ली ती काणीक बऱ्या एका पावंडाक पावचे समाजींत उंचल्या स्थानाक पावचे. पूण आतां सांगलें तुमी असल्या परिस्थितींत दुसऱ्या आड सवयाक ताणें गुलाब जाल्ल्या त्या दाळा निजाकी आवय बापूयकी बरी मस्त बेजार जाता, आयकतना आमकांय मस्त बेजार जाता. असल्या भुरग्यांक सारक्या वांगडाक हाडूंक कावन्सिलींग कशें त्या दाडा गरजेक पडटा. आड वाटे गेल्ल्या भुरग्यांक नीट वाटे हाडोंक कावन्सिलिंगाची वेवस्था आसा. पयल्यान पयलें सायकॉलॉजिस्टाक कडेन वचून भेट दिवची, कावन्सिलींग करचें, कुटुंबा सगळें कावन्सिलींग करचें, भुरग्यांक मात्र न्हय. दुसरें थेरपी जायची, थेरपी भोव गरजेची जावन आसा. आनी तिसरें चिकित्सा, डाक्टराची चिकित्सा जरूर गरज आसा. आनी हें सगळें तांच्या समस्यार बंदून आसता. तांचे परिस्थिती पळोवन चिकित्सा दिल्यार खंडीत जावन आड वाटे गेल्ल्या भुरग्यांक एक नीट वाटेक हाडून परत्यान नवी जिणे जियोंक साध्यता आसा. तशें तितूच्या विशयान तुमी सांगलें, पूण आनीक कूस तुमच्या मुखार दवरूंक म्हाका जाय सिस्टर. कित्याक म्हळ्यार आज काल कुटुंबां जिवीत पयल्याच्या कुटुंबां जिविता भशेन ना. कित्याक म्हळ्यार आवय बापूय ताच्या भुरग्याक तितूंक पाटी आसा. कित्याक म्हळ्यार ताणीं भुरगे आसचे पयले 10-12 भुरगीं आसतलीं, आतां 1 या 2 भुरगीं आसतात. असल्या परिस्थितींत त्या भुरग्याक एक बूत सांगूंक या तितूंक एक शिस्तेन ताका चलोवंक आमच्या कुटुंबांत आवय बापूय पाटी सरतात. हाका कारण कितें आसत? आजकाल भुरग्यांचो संको उणें जाला. सड्ड म्हणल्यार 1 या 2 भुरगीं. आनी आवय बापूय भुरग्यांक कोंडाटांनी वाडयतात. तांकां कितें जाय जाल्लें सगळें हाड दितात, विचारलें पुरो दितात. आवय बापूयक आवय बापूय भुरग्यांक एक दुखोवचें उतरां उलयनात. आनी अशें आसतना, ह्या परिस्थितींत आसतना भुरगीं फायदो जोडटात. आनी भुरग्यांक वता आसा तांचे आवय बापूय मागिल्लें सगळें दितात म्हणून. अशें आसतना ल्हान कारणां खातीर, ल्हान समस्या खातीर भुरगीं वाट चुकोवन जीवघात केल्ले आसात, घर सोडून गेल्ले आसात. आनी पाड सवयेक, पाड इश्टागतेक बली जाल्लीं आसात. आनी भुरगींच एकामेकाक जीवशें मारचें आमकां वस्तुपटी पेपरांनी आमी वाचता. अशें आसतना असल्या पुरा कारणांक आवय बापूयच कारण जावन आसात. थोड्या फावटी भुरग्यांनी चुकी केल्या टायमार तिदवंक जाय, ना तर भुरगीं वायट सवयांक पडटात. त्या देखून आवय बापूयन भुरग्यांक मोग दिल्यार मात्र पावना. मोगा सांगाता तांकां तिदवन सारक्या वाटेन हाडचें भोव गरजेचें जावन आसा. आनी शिस्तेन वाडोवचें भोव गरजेचें जावन आसा. आतां आमी कुटुंबांत इल्लेशे भायर या सामाजीक परिस्थिती आमी पळोवचें जाल्यार हर एक आवय बापूय आपल्या भुरग्याक एक बरें शिकप दिवंक आशेता. आनी हाचो परिणाम जावन त्या भुरग्यांचेर वत्तड पडच्यात कांयच दुबाव ना. देखून आमच्या विक्षकाक ह्या विशयाची एक माहिती दिया. शिकपा विशीं आवय बापूयचो वत्तड भुरग्यांच्या मानसीक स्थितीचेर खंयच्या रितीर परिणाम जाता? हो आधुनीक काळ स्पर्धेचो काळ. त्या देखून आवय बापूय भुरग्यां वयर वत्तड घालतना हाचो परिणाम भुरग्यां वयर पडटा. अशें भुरग्यांक स्ट्रेस जाता, टेन्शन सुरू जाता. आनी आवय बापायन सांगचें म्हज्या भुरग्यांनी बरे मार्क्स काडचे, पर्संटेज बरें आसाचे, रिजल्ट बरें येवचे म्हणून. हांगासर भुरगीं निराश जातात. अशें आसतना आवय बापायंक समजाचे भुरग्याक खंयच्या विशयाचेर आसक्ती आसा गी म्हणून. त्या देखून लास्ट पटी हांवें सांगिल्लें आनी परत्यान आज हांव सांगता, भुरग्यांची आसक्ती पळोवन तांकां एप्टिट्यूड टेस्ट दिल्यार तांकां जाय जाल्लें शिकोवंक तांकां एक स्वतंत्र आसता. आनी त्या प्रकार गेल्यार खंडी जावन तांच्या शिकपाक यशस्वी मेळोवंक साध्यता आसा. सिस्टर, आनी एक विशेष सवाल तुमच्या संगी वांटून घेता हांव. कित्याक म्हळ्यार हर एकल्याच्या कुटुंबांत जावचें एकच चरको जल्मतना बारीक खुशी जाता.
चेडू जल्मल्यार हो चेडूंक घे म्हणून जाता. म्हळ्यार आमच्या समाजाची परिगत तशी आसा. पूण आधुनीक काळार तसले चिंताप जाय तितले फाटीक गेला आनी चेडको आनी चेडू दोगी समास म्हणले भावन आसा. पूण जाल्यार चडावत कुटुंबांनी तसलो एक भेदभाव आतांय पळोवंक मेळटा की तुमच्या कावन्सिलींग क्षेत्रांत ह्या विशयार तुमकां चड अनुभव आसा. ह्या विशयार तुमी कितें म्हणटात सिस्टर? चेडको आनी चेडो ह्या विशयांत आतां आधुनीक काळार भेदभाव आसा आनी हो परिणाम भुरग्यां वयर पडटा आनी भुरग्यां मदें मोसराक कारण जाता. सबार भुरग्यांनी म्हज्या कडेन येवन सांगलां म्हजी मम्मी म्हज्या भयणीचो चड मोग करता, म्हजो डॅडी म्हज्या भावाचो मोग करता. अशें आवय बाबयच भेदभाव करतात घरांत आनी आवय बाबय भुरग्यांक कंपेर करतात प्रत्येक जावन शिकपांत आनी जावं परस इवन सभयांत कंपेर करतात. अशें भुरग्यां वयर वत्ताड पडटा. त्या देखून हांवें सांगचें आवय बापायन भुरग्यां वयर कंपेर करूंक नजो आनी एकाच रितीन एकाच दृश्टेन हर एक भुरगें समान म्हूण चिंतून तांकां मोग दिवचें. सिस्टर, आतां आनी एक विशय तो जावन आसा काजारी जिवीत. आमी काजारी जिविता विशयारूच येदोळपणासर संवाद चलोवन आसा. पूण आतांची चेडवां काजार म्हणटना तितकेशे फाटीक काजार जावच्यान तितकेशे फाटीक. हाका कारण कितें? खंयच्या कारणा खातीर ताणें काजार जावंक फाटीं सरचें आनी ह्या विशयांत एक माहिती. हाका सबार कारण आसात. एक कारण कामाचेर दुश्परिणाम पडटा देखून आनी एक स्वतंत्र रितीन भोवोंक आनी निर्धार काण घेवंक जायना. काजार जाल्ल्या उपरांत घोवान सांगिल्लें आयकाचें पडटा. आनी एक कारण आर्थीक परिस्थिती बरी आसल्यान म्हज्या कडेन काम आसा, पयशे आसात. आनी एक कारण जावंक पुरो इश्टाघात. आनी एक कारण आसा लिव इन संबंदा खातीर. आनी एक कारण जावंक पुरो एक काजाराचे जिणे म्हणटाना चेडवां भुरगीं भियेतात काजार जावंक नाका. लैंगीक सक्तीचेर आसक्त ना जाल्यार आनी जोगती आनी सारकी सैरीक मेळना जाल्यार चेडवां भुरगीं काजार जावंक आयकनात. कुडीची सवय वता म्हणल्या कारणाकी काजार जावंक आतांची चेडवां आयकनात. ह्या सकट कारणां खातीर चेडवां भुरगीं काजार जावंक फाटीं सरतात. आनी एक कारण जावं आसा अशें आसा की चेडवांक चेडक्या वयर पत्तेणी आसना. ओके, ह्या कारणा खातीर चेडवां भुरगीं काजार जावंक आयकनात. आतां आनी एक निश्ठूर विशयाक हांव येता सिस्टर. कित्याक म्हळ्यार आमच्या समाजींत एक परिगत अशी आसा की आमच्या समाजाची आमची क्रिस्तांव चेडवां अक्रिस्तांव चेड्या लागीं काजारी बांदांत एकवटतात. ह्या विशयांत एक विश्लेशण सिस्टर. आमची क्रिस्तांव चेडवां भुरगीं अन्य धर्मांच्या चेड्यां कडेन काजार जातात म्हणून शीण आसा. हाका सबार कारण आसूंक पुरो. पयलें कारण एक जावन आसा आमची क्रिस्तांव चेडवां भुरगीं बऱ्या शिकपार आसात, बरें काम करतात. अशें आसतना चेडके भुरगे चड शिकनात. ओके, शिकपांत समतोलन आसना. त्या देखून अन्य धर्म चेड्या कडेन काजार जावंक पुरो. दुसरें कारण जावन आसा आमचें चेडवां भुरगीं ऑफिसांत काम करतात, इश्टाघात आसता, सळवळ जाता. अशें आसतना अन्य धर्माच्या चेड्या कडेन काजार जावंक साध्यता आसा. सबार परिस्थितीक लागून न्हवरो एका गांवांत कामाक आसता, ताची बायल आनी एका गांवांत कामाक आसता. सो तशें विविध जाग्यांनी ताणें ताचो वावर उंदरून वेतना कुटुंबा जिवितांत लागीं सरचे संदर्भ मस्त उणे आसतात. पूण असल्या एका परिगतेंत ताच्या कुटुंबा जिविताचेर कशें परिणाम जाता सिस्टर? सबार फावटी कामांत आसतात आनी आमची चेडवां भुरगीं घालपाच्या चेडक्यां कडेन काजार जातात. आनी आतां घालपाच्या कानुना प्रकार तांच्या व्हंकलेक व्हरूंक जायना, कश्ट जातात. अशें आसतना काजाराच्या सुरवेर एकसोरपण बगचें सहज. त्या देखून काजार जाल्ल्या सुरवेर व्हंकलेन आनी न्हवऱ्यान
सांगाता रावन एकामेका समजून सांगाता अशें भोव गरजेचें जावन आसा. आनी एक पावटी व्हंकले जावं दी न्हवऱ्यान जावं दी तें एकसूर पळोवन आनी दुबाव रिगल्यार तें काजारी जिवीत संतोशाचें जायना, बागार पिडेचें जावन उरता. आतां तुमी सांगलें दुबाव. वय सुखी काजारी जिवीत पाड जावंक प्रमुख कारण दुबाव असो किडो म्हण आमी सांगता. पूण एके फावटी हांवें सबार इन्सिडेंटां आयकल्यात. बायलेक घोवाचेर इतलो दुबाव आसता गे कितेंय सांगल्यार तो दुबावच. असल्या परिस्थितींत त्या कुटुंबाची परिगत कितें आसत, हाका पर्याय कसो? दुबावाक वखद ना. करेक्ट. दुबावा निमती सबार काजारां कोसळनात, बिगडलात आनी पिसडोन गेलात म्हूण सांगेत. आनी एक पावटी हें दुबावाचें वारें रिगलें, तें वारें भायर काडूंक बारीच कश्ट. त्या देखून एकामेकाच्या विश्वासपणान ताणें जियोंक जायचें. आनी हो विश्वास एकामेकाचो स्वास जावंक जाय. दाखल्याक सांगचें तर घोवान बायलेचें मोबायल तवळ चॅक करचें, बायलेन घोवाचें मोबायल चॅक करचें, कोणाक मॅसेज धाडला, कोणा कडेन उलयलां गे म्हणून. आनी कोणाय कडेन उलय, तांकां असो दुबाव दुसऱ्या कडेन तो उलयता म्हणून हो दुबाव आसता. अशें कुटुंबांत समस्या आसात. समस्या परिहार करीचे जाल्यार एकामेकाचें बरें मन आसा जाय. एकामेकाक बोगसून परत विश्वासपणान आनी काजारी जिवीत घट करून जियोंक साध्यत आसा. आतां मुखेल्या विशयाक येवचें जाल्यार आनीक प्रमुख कारण जावन आसा डिमांड. कित्याक म्हळ्यार तुमी पयलें सांगलें ताचे कडेन तें आसा तेंचो म्हाका जायचें, हाचे कडेन हें आसा ताचे वरवीं बरें म्हाका जायचें. अशें एक पतीन आपल्या पतीक कंटिन्यू जावन डिमांड दिवनूच आसा जाल्यार ताच्या कुटुंबा जिवितांत विच्छेदन येवंक हें पण एक कारण जावंचें साध्यता आसा गे सिस्टर? मस्त पावटी काजारी जिवांत डिमांड आसता. आनी सबारांक मंद्री आसले तितलेंच पांय सोडूंक कळना. आमी वस्तूच्या फाटल्यान वेचेनी मनशापण गरज आसा आमकां. आनी हो काजारी जिवीत सुखी जायचें जाल्यार एकामेकाक बोगसाणें आसाचें आनी डिमांड आसून वचो. तवळ मात्र तें काजारी जिवन शाश्वत उरता आनी एकामेकाच्या मायपासान मोगान जियोंक साध्यत आसा. त्या देखून आमी वस्तूच्या फाटल्यान वेचेनी बागार मनशा सांगातपणांत जियोंक आमी शिकोवंक जाय कुटुंबा जिवितांत. अनेक विशय आर्थीक परिस्थिती. आजकाल कुटुंबांत घोव बायल दोगी काम करतात जावं पुरो, पूण आर्थीक संकश्टाक ते वळख जाल्ल्या तवळ तसल्या परिस्थितींत तांच्या कुटुंबा जिविताची परिगत कशें रावात? दुडू एक कारण जावन आसा. आनी साबार जाण दुडवा खातीर विच्छेदन करूंक मुखार सरतात. आनी हाका सहकार दिवचे आमच्या समाजांत साबार जाणां आसात. जें कितें देवान जोडिलां तें मनशान स्वार्था खातीर मोडूंक नजो. कुटुंबांत समस्या येतात पूण ताका परिहार आसा. आतां एका आमच्या कुडीच्या सांद्याक पिडा आयली म्हणटना आमी ती कूडच आमी लोटून घालिना. तशेंच कुटुंबांत समस्या येताना आमी परिहार करूंक जाय. हातून भोव गरजेचें कितें म्हळ्यार एकामेकाचें विश्वासपण आनी बरवसो एकामेका थंय आसा जी तवड कुटुंब बरें जावंक घोव बायलांनीच तांकांच प्रयत्न करीत. आधुनीक काळार आमच्या समाजींत आनी सर्वांनी 3 विशय इंटरलिंक्ड. पयले इश्टागत, मागीर काजार, मागीर विच्छेद. असल्या परिस्थितींत इश्टागत जाता, काजार जाता, लग्नाच्या साक्रामेंतांत एक पडटात, थोडो तेंप सांगाताची येतात. ताचे उपरांत बेगीनच विच्छेदनाक मुखार येता. असली परिस्थिती आजकाल काजारी जोड्यात ती कित्याक आनी हे समस्या कशे उपजातात?
काजारा आदलें जिवीत तें समर्पणाचें जिवीत न्हय. काजारा आदलें जिवीत आनी काजारा उपरांतलें जिविताक मस्त फरक आसा. काजारा उपरांतलें जिवीत तें समर्पणाचें आनी विश्वासपणाचें आनी एकामेकाक हुंदून जिवचें. आतां सांगचें तर काजारा पयलें खावचें तें आयस्क्रीम थंड आसता. काजारा उपरांत खावचें तें आयस्क्रीम थंड आसल्यार उब जाता. त्या देखून काजारा उपरांत जिवचें तें सांगातपण आनी विश्वासपण तें गरजेचें जावन आसा. आनी जिवीत सदांच पिकनीक न्हय, पूण जिवितांत एक पिकनीक, जिवनच एक पिकनीक करयात. सिस्टर, काजार जावचे पयलें जाय तितले डिमांड आसतात. तशें जायचें, अशें जायचें, हळदीत रावूंक नजोप, बरें काम आसाचें, बरें घर आसाचें, ताचे उपरांत बरेंच जेवण जायचें आनी समाजीक तुमकां बरें स्टेटस आसाचें, बरें एक वेहिकल आसाचें, असले जाय तितले डिमांड आसतात. ह्या डिमांडाक आनी एक विशय इम्पॉर्टंट जावन आसा, काजाराचें पवित्रपण. असल्या डिमांडांत जावन काजाराच्या पवित्रपणाची परिस्थिती कशी जायत? काजारी जिणयेंत डिमांड आसूंकूच नजो. एकामेकाचो विश्वासपण आनी बरोवसो मात्र थंयसर आसाची. सबार फावटीं बायलांनी सांगचें आसा, म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्या कडेन मात्र संबंद दवरी जाय, घोवाच्या कुटुंबान संबंद दवरूंक नजो. आनी एक डिमांड आसता, हांवें सांगिल्लें बरें आसा, तुमी घोवान आयका जाय. आनी एक कितें आसता काजारी जिवनांत, हल्क करून उलोवचें. घोवान बायलेक हल्क करचें, इन्सल्ट करचें, आनी बायलेन घोवाक इन्सल्ट करचें, हल्क करचें. हें सकड काजारी जिविताचें लक्षण न्हय. आनी एक कितें आसता की म्हळ्यार काजारी जिवनांत नेगेटीव थॉट्स, नकारात्मक चिंतपां. सबार फावटीं सांगचें आसा, आनी म्हज्या ह्या कावन्सिलींग केंद्रांत घोवान जावं दी, बायल्यान जावं दी, सबार फावटीं विचारलें आसा, हांव कित्याक काजार जाल्लो, हांव कित्याक काजार जाल्लें, म्हाका बरी सैरीक मेळटी आसली, हांवें काजार जावन चुकोवन पडलें, म्हाका बऱ्यो सैरीक येतल्यो, हांवें जावं नजो आसलें. आनी पुराय नकारात्मक चिंतनां हर एक फावटी कुटुंबांत उलयल्यार तें कुटुंब ह्या काजारी जिवीत संतोशाचें जायना, बागार दुखाचें जाता. आनी एक त्या कुटुंबांत तवळ काळो कसो पडून आसता. सो कुटुंबांत काळोख कसो पडटा ह्या विशयांत तुमी विशेष रितीन आमच्या विक्षकांक एक माहिती दिली. सिस्टर, असले काळोख, विविध रितीचे काळोख विच्छेदनाक कारण जातात. देखून आज आमी पळयता विच्छेदन या डिवोर्स म्हणून लागतो ते कॉमन जाला. देखून म्हाका तुमी सांगा, तुमच्या कावन्सिलिंगाच्या त्या एका अनुभवा प्रकार विच्छेदनाक खंयच्या रितीची कारणां ती प्रमुख जावन आसात? एक सोडदोड ना तर, आनी एक विश्वासपण, एकामेकाचें विश्वासपण ना तर, समर्पीत जिणी जियोंक नाका तर, एकामेकाचें सांगातपण ना तर, भुरगीं नाका तर, घरची जबाबदारी काण घेवंक नाका तर, आनी कामाचो दबाव आसल्या निमती, लैंगीक सडिलाय निमती, काजार बायलो संबंध आसल्यान, मोतीची पिडा आसल्यार, प्रायंत चड उणें आसल्यार, हें सकड कारणांक आजकाल विच्छेदन चलून आसा. सिस्टर, आमी आतां विच्छेदनाच्या विशयांत उलयले. विच्छेदनाक सबार कारणां तुमी सांगले. आतां आवय बापायक पडतींत थंयसर विच्छेदना खातीर झगडटात आनी विच्छेदन जालें, तस जाल्यार परिस्थितींत भुरग्यांचो गोड जाता. ह्या विशयांत तुमचे अभिप्राय कितें? सबार फावटीं भुरगीं कंगाल जातात, तांच्या फुडाराक मार बसता. आवय बापायनी कितें केलें तेंच भुरगीं शिकतात. भुरगीं शिस्तेचें जिवन जियेनात, स्वार्थांत जियेतात. आवय बापायच्या स्वार्था खातीर भुरगीं बलीं जातात. हें सकड भुरग्यांक परिणाम पडटा. आतां विच्छेदन जाल्या मागीर
विच्छेदन जाल्या मागीर भुरगीं आवय सांगाता या बापाय सांगाता थंयसर जियेतात. अशें सपरेट जियेल्ल्या त्या वेळा त्या भुरग्याच्या मानसीक स्थितीचेर कसलो परिणाम जाता? भुरग्यांच्या वाडावळ्यांत समतोलन आसना. भुरगीं कुटुंबांतावन पयस वतात. भुरग्यांक इस्कालाचें शिकोवंक जायना आनी एकच भुरगीं एकसूरपणांत जियेतात. ह्या मोतीच्या बेजारान वाडतात आनी साबार जाण भुरगीं इस्कालांत ही भुरग्यां कडेन साळवळ दवरनात. ही भुरग्यांक समस्या जावनूच उरतात. अशें पुरो समस्या ह्या भुरग्यांक मेळटात. आतां आनी एक विशयाचेर हांवें येवचें जाल्यार घोव बायलां दोगीं परगांवांत कामार आसतात आनी तांच्या भुरग्यांक हांगासर ताच्या आज्या आजयेच्या हातांत दिवन परत ते कामाक मुंदरून वेतात. असल्या परिस्थितींत थंयसर जावचो पाड परिणाम कितें ह्या विशयान? भुरगीं आवय बापायच्या हातांतावन वंचीत जातात, विंगड जातात. भुरग्यांची परिस्थिती बरी आसना. त्या देखून इस्कालान मस्त टिचरांचे कंप्लेंट्स आसतात. भुरगीं शिकनात, कॉन्सन्ट्रेशन आसना, भुरगीं बसल्या कडेन बसनात, धांवतात. ह्या खातीर आवय बापाय आज्या आज्याच्या हातींत दिल्ल्या निमती आनी तांचो फुडारी बरो आसना. ही सकड कारणां भुरग्यांनी आज्या आज्याच्या हातींत वाडिल्ल्यान अशें पुरा घडटा. सिस्टर, काजारी संबंध तो एक पवित्र संबंध. काजारा पयल्याचो संबंध, काजाराचो संबंध आनी काजारा भायलो संबंध अशें विविध रितीर काजाऱ्या जिविताक फूट येवंक साध्य आसा. हाच्या परिणामा विशयांत तुमी कितें म्हणटात? काजारी जिवीत विश्वासपणाचें जिवीत. ह्या काजारी जिवितांत एका दादल्याक आनी स्त्रियाक मात्र जागो आसा. घोवा बायले मदें कोणाकच मेतेर जावंक नजो आनी ह्या घोवा बायल्या संबंदा मदेगात तिसऱ्याक जागो आसना. भोव अपुर्बायेन खडाखड रितीर तुमी काजारा भितरलो संबंध कितलो पवित्र, काजारा भायल्या संबंधाक कितेंचो जागो ना, भोव अपुर्बायेन तुमी सांगलें. तर तुमच्या कावन्सिलिंगांत जाय तितलो अनुभव तुमकां आसा काजारी जिविता विशयांत. लोकांनी तुमचे लागीं सलाह विचारल्या आनी तुमी तांच्या संकश्टांक तुमी मार्गदर्शन लाभयलां. देखून सर्व आमच्या भिक्षकांक काजारी जिविता विशयांत खंयच्या रितीर आमी मला ती काजारी जिवीत अपुर्बायेन जियेचें म्हणल्या विशयांत एक संदेश. काजारी बांदांत थीर रावूंक जाय तर एकामेका विश्वासपणांत रावूंक जाय. काजारी बेस विश्वासपण एक थीक जावन आसा. एकामेकाक वंदून जियोवचें. काजारी जिवनांत समस्या येवंक पुरो आनी समस्या येतात. ह्या समस्यांक परिहार आसा. भुरग्यांक वेळ, सांगात, समाधान आनी ल्हान व्हड करचें कायदो आवय बापायचो. कुटुंबांत चड उणें जाता आसतना, कांय इल्लें गडबडी जाता आसतना सायकॉलॉजिस्टा कडेन वचचें. फॅमिली कावन्सिलिंग काण घेवन एक परत्यान बरें कुटुंब बांदून हाडूंक प्रयत्न करना, सुखी कुटुंब जियोंक पळोवचें. मोगाळ कुटुंबादारांनो, सुखांत तशें भलायकेंत जियेया आनी तुमी घेतिल्लें सक्रामेंत वरवीं एकामेकाक पवित्र करा. जें कितें देवान जोडी केलां तें मनशान मोडिनाये. दिव्यवाणी चॅनलाच्या कारभाऱ्यांक देव बरें करूं दी म्हणून आनी तांच्या मिसावांक बरें मागून हांव आभार मानतां आनी देव बरें करूं म्हणटां. देव बरें करूं सिस्टर. थँक्यू व्हेरी मच. कित्याक म्हळ्यार आज भोव एका विशेष विशयाचेर तुमी तुमची जाणवाय आनी तुमचो अनुभव आमच्या विक्षकां लागीं तुमी वांटून घेतलो आनी तुमी चलोवन आसात तें एक वर्तें मिसाव. संपूर्ण कावन्सिलिंग सेंटरांत एक क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट जावन तुमी फाटल्या सबार वर्सां तो वर्सची सेवा थंयसर दिवन आसा. देखून आमच्या विक्षकां लागीं म्हजी खालती विनंती, मोगाच्या विक्षकांनो,
कोडयाळांत फामाद एक कावन्सिलींग सेंटर आनी तें जावन आसा संपूर्ण कावन्सिलींग सेंटर. फाटल्या 12 वर्सां जावन 12 जाणांक कितलेशा जाणांक ताच्या संकश्टाच्या वेळार ताच्या समस्यांक परिहार दिवन जेजूच्या नांवान एक वर्ते मिसांव थंयसर जावन आसा. देखून ह्या ताच्या मोलादीक वावरा खातीर आमी मागोवंक फावो. आनी कोणाक जर तर कावन्सिलिंगाची गरज आसा खंडीत जावन बोलारांत ताच्या संपूर्ण कावन्सिलींग सेंटराक तुमी थंयसर संपर्क करूंक तांकां तुमी एक माहिती दिव्यात. देखून भोव आपुरबायेचे कार्यक्रम आमचे सगळी हांगासर चलोवन व्हरूंक मस्त बिजी आसा डॉक्टर सिस्टर जुडी लुईस. जाल्यार तुमच्या मोगात ती हांगासर आयल्या. दिव्यवाणी लायव्ह स्टुडियोत आज भोव आपुरबायेन आमी हांगासर संवाद चलयलो. देखून सर्व आमच्या विक्षकाच्या नांवे सिस्टर तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच तुमचे मिसांव दिसान दीस देवाच्या बेसांवांनी भरून दी. आनी तशेंच तुमची माहेत आनी तुमची सणवाय समाजाच्या बऱ्यापणाक उपयोग जावन दी. सर्वांक तुमचे तावन फायदो लाबून दी. आनी तशेंच अर्सलायन फ्रांसिस्कन धार्मीक मेळ सर्वांच्या गरजेक पावचो लोकांमोगाळ मेळ तो जावन आसा. तुमच्या मेळाचेर देवाची आशिर्वादां आमी आशेता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. मोगाच्या विक्षकांनो येदोळ पर्यंत भोव आपुरबायेच्या कार्यक्रमाक तुमचो मोलादीक सांगात आमचे संगी तुमी दिलो. आनी तशेंच हे कार्यक्रम तुमकां बरें लागलें तर ह्या कार्यक्रमा विशीं एक अभिप्राय कमेंट बॉक्सान तुमी बरया. ही कार्यक्रम हेरां संगी तुमी वांटून घेया. आनी तशेंच आमचो मुखलो आंकडो आरंभ जाता पर्यंत आमचो आनी तुमचो मोग अशेंच आसूं दी. कार्यक्रम विक्षण केल्ल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें कर.